मायनिंगचो इश्यू हळूहळू जाग्यार पडपाक लागला. सोपे भाशेन सांगचे म्हळ्यार मायनिंगची परत सुरवात जावपाची आसा. नमस्कार न्यूकार तुमकां सगळ्यांक. माझे नाव सचिन सुल्लेकर आणि तुम्ही पळयतात माय गोवा नेटवर्क. उत्तर गोयच्या दिवचल तालुक्यात ब्लॉक 2 शिरगाव मये खनिज ह्या ब्लॉकाचो प्रकल्प साळगावकर शिपिंग कंपनी प्रायव्हेट लिमिटेड हाने प्रस्ताव सादर केलो. या प्रस्तावाची पब्लिक हियरिंग झाली. या सुनावणीत जायते मुद्दे लोकांनी मांडले. ऑक्शन जावन साळगावकर कंपनीक हो प्रकल्प मेळ्ळा खरो, पूण ज्या गावात ह्या ब्लॉकाचे चडशे काम जावपाचे आसा त्या गावात पोयरा गावात मायनिंग म्हणजेच खणीची सुरुवात जाता त्या गावचे नाव ह्या अहवालात मिस्टर इंडिया वरवी अदृश्य झाला. EIA म्हळ्यार एन्व्हायरमेंटल इम्पॅक्ट असेसमेंट रिपोर्टान इतली व्हड चूक अशी कशी घडू शकता? काय मुद्दाम जावन पोयरा हे नाव काडपाची कसली कॉन्स्पिरसी आसा काय? सर्वोच्च न्यायालयान सज्ञान म्हळ्यार सो मोटो घेवन मायनिंग ऍक्टिव्हिटीचेर खर बडी मारिल्ली. तरी सुद्धा मायन्स डिपार्टमेंट तसेच लीज होल्डर कांयच कशे शिकना काय? कांय दिसा फाटी चायना जावपी पेंटाथलॉन स्पोर्ट्स जे आंतरराष्ट्रीय मळार जातात थंय गोयचे भुरगे ज्यांच्यांनी भारताक रिप्रेझेंट केले ते ह्याच पोयरा शाळेतले पोयरा हायस्कुलांतले आशिल्ले. पूण ह्या अहवालाचेर बारीक नदर मारल्यार हातूर पोयरा हायस्कुलाचे शाळेचे नावूच नमूद केल्ले ना. पोयरा हायस्कूल ह्या मायन पिठाकडच्यान म्हणजे जंय खण जाता थंयच्यान फक्त 3 किलोमिटराच्या अंतराचेर आसतले. तशेंच पोयरा सरभोंवतणी आशिल्ली धार्मीक थळां देखीक मारुतीचे देवूळ, ब्रह्मणेश्वर देवूळ, गणपतीचे देवूळ, सत्पुरुष कमलादेवी देवूळ ह्या महत्वाच्या देवळांचो लेगीत आस्पाव ह्या अहवालात ना. एखेरीज पोयरा वाठाराच्या आशिकुशीकच्या हेर वाठार आणि थंयच्या थळाव्या देवळांचो आस्पाव आसा. ज्या गावात सुमार 70% मायनिंगाचे काम जावपाचे आसा त्या गावचे नाव ह्या अहवालात अजिबात ना जाल्यार हो अहवाल खरो आसा काय खोटो हाचो सुद्धा दुबाव येता. घडये दुसऱ्या खंयच्या वाठाराचो सर्वे करून ह्या गावात मायनिंग अप्रुव्हल घेवपाक लायला काय कितें असो एक प्रश्न उपरासता. तशेंच जर पोयरा गावचे नाव ह्या अहवालात ना जाल्यार अशें म्हणू येता काय की पोयरा गावात EIA जावकूच ना म्हणजे एन्व्हायरमेंटल इम्पॅक्ट असेसमेंट जावकूच ना काय कितें? जाल्यार EC म्हळ्यार एन्व्हायरमेंट क्लिअरन्स खंयच्या आधाराचेर दिवपाची गरज आसा? जमिनीचे तपशील आणि सर्वेक्षण क्रमांका प्रमाण 47, 48, 56, 57, 58 आणि 59 हे सर्वे नंबर आसा. हे जे सर्वे नंबर आसा ते पोयरा गावच्या वाठारा खाला येता आणि हातूर सगळ्यांत चड मायनिंग जावपाची आसा अशें गांवकारांकडे उलयतना आमकां नमूद जाले. हो अहवाल संबंधित प्राधिकरणान म्हळ्यार कन्सर्न ऑथॉरिटीन लक्षात घेवन ताची खोलायेन तपासणी करून स्क्रॅप करचो आणि परतून नव्यान हो अहवाल करचो अशें थळाव्यांचे मागणे आसा. ज्या गावात ह्या मायनिंग ब्लॉकाचे 70% काम जातले त्या गावचे नाव लेगीत खंयच्याच रिपोर्टात येना. अशा वेळार थळाव्या लोकांक नोकरी तशेंच थळाव्यांक CSR वरवीं मेळटा त्या निधीचो लाभ या वाठारांतल्या लोकांक दिवपाक मायनिंग कंपनीक बांदील कशे करतले हो व्हड प्रश्न उपरासता. हाचेर विचार जावप गरजेचे आणि सरकारान हाचे स्पश्टीकरण दिवपाक जाय.